आमी लिपता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंजेला वाज हिच्या पयल्या म्हयन्याचो उगडास करूंक आमच्या साकिस्तांव फ्रांसिसाची भयण तिचे पासत आमी मागुया आनी ह्या कुटुंबा पासतूय मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारिया आगुस्ता फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत देवान तिकाय सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात एनलिया कार्वालो आनी रुई कॉस्ता आरावजो. तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. पिटर आनी कॉनी डे कॉस्ता आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयचो दीस करीत भाशेन आमी आमच्या फिरगोजेन दुयेंत आनी जाणटीं आसात तांचे पासत भेटयता. तशेंच आमचे सफाई कर्मचारी जे आसात तांचे पासत भेटयता. देवान तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक सगळ्या वायटा विघ्नांतली तांकां निवारूंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. करीत भाशेन आमच्या भारत देशान शांती आनी भावपण वाडूंक आनी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेज क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. घेवन जिवांची चीट दिसांनी आमी आयकतले आनी आयज म्हणटा उजवाड आनी काळोख. जो उजवाडांत आहा म्हणटा पूण भाव भयणीचो मोग करिना तो उजवाडांत ना. जो मोग करता भाव भयणीचो तो उजवाडांत आहा. तर हें सगळ्यांक आमकां उजवाडांत आसप म्हणल्यार सगळ्यांचो आमी मोग करप. हें देण्या मिसांत आमकां मागुया. आनी मिसान आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीक उद्याश फुड्यांत आनी पातकी म्हणून ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्म बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध चड अपराध. हे बसत बागेव सदांच एकवाय मरीक सगळ्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर. महिमा देवाक ओ सोर्गी. महिमा देवाक ओ सोर्गे. आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. महिमा देवाक ओ सोर्गी. महिमा देवाक ओ सोर्गी. सर्वेस्परा देवा चाराया सुपदवीदार देवा पापा. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका
turboy baba pasok ami duka wakantam moi mandevak usogi moi mandevak usogi Sumia Jesus Christa Bapa Chae Tuta Sumia Deva Chishiri Tun Sansara Che Papata Amchi kakut kor Tumba pacha uzvia poslai Amche magne kunge Moi mandevak sorgi moi mandevak sorgi kitya povi sangati Deva Bapa Che moi me Jesus Christa Eklos tum povi Eklos tum Ishvor Eklos tum Parmeshwar Moi mandevak sorgi Moi mandevak sorgi Amen. Pratmia सोर पदवीदार देवा आमकां तूं दिसचो नाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय आमचे तुजी दयाळ दिसगाल आनी पुताच्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो ते मनान वाखाणूंक आमकां आर्दार दी हें मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान शेत राजभोग चलयता सासणांच्या सासना भाग्यवंत जुआन बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांदो चड तर आमी ताज्यो आज्ञा पालता एक कुणाक वरवीं आमी ताजे कोदेंच अडकता म्हूण गमून येता वय म्हाका ताजी ओळख आसा अशें कोण म्हणत जाल्यार पूण ताज्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिलो असल्या मनशां सवें सत ना पूण जो कोण ताज्या उतराक पालो दिता असल्या मनशां सवें खरेंच देवाचो मोग सुपून जाला ह्या वरवीं आमी ताजे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चल्लो तशें चलचें म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांदो
हांव तुमकां एक नवी आज्ञा बरोवन दिना, आनी बगोय एक आदली आज्ञा आनी सुरवातेक तान तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हटल्यार तुमी पयलीं तान घेतलेलो तो संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां तें बरोवन दितां ती खरेंच एक नवी आज्ञा, कारण काळुकान आनी काळूक गेलो आनी खरोच उजवाड पडजोळूंक लागलो. आनी जो कोण आपूण उजवाडान आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जळटा तो अजून काळुकान आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग कोत्ता तो उजवाडान जियेता. आपूण आड्डून पडना म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो दिवस कोत्ता तो काळुकांत आसा. तो मनीस आपूण खूंय वेता तोच नकळो, कित्याक काळुकान ताजे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं प्रितूम संतोसूं. परतून म्हणया, सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखणात. आनी शेकान शेक पितमी वयर देवाक सोर गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनां घोळात. वयर काळात देवाचें नांव, परगटात तारोन ताजें. साबाब, सर्वेस्परा मुखार संतोसूं. ताजे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजयात. आनी सगळ्या पर्जांक कळयात ताजी कौतीक विजमितां. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताजें इतलें भें दोसचें. जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं संतोसूं प्रितूम. राष्ट्रांचो देव कोण जाणा, काणयेंतलो फकत बावलो. पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचला. ताजे आसोसण भोंवती तेजाक आनी मोहिमा फांगता. देव मंदिरान जिगजिगता ताजी पदवी आनी सोब. जबाब, सर्वेस्परा मुखार संतोसूं. उदगाराक उबी रावया. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. पोरजांचो उजवाडांचो उजवाड, तुजे पुजेचो इस्रायल प्राताप. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारेचे शुद्ध करचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुजाल्याक व्हेलो. कित्याक जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयल्लें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी ते भायर सुमूर्तीन सांगलां ते प्रमाणे कवड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो येवन समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवन मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाची बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सोरेस्परान माकलोल्या पडयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें.
तो आत्म्याचे प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तूस करून म्हटलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें जे चाका आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता, कित्याक सगळे राष्ट्रांक मुखार तुवें तयार केली चळवळ म्हजे नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडायतलो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायेलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायेलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, खरेंच तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी द्यान ताका बाळकाक नेमला. हे विशीं जायत्यांची गुपीत चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयज जेजूक देव तेंपलांत भेटयतात. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे आनीक शास्त्रा प्रमाणे ताची सुनोत करूंक जाय आसली. सुनोत तो कायदो आब्रामाक दिलो देवान. तुमी म्हजी पोरजां जाल्यार तुमी सुनोत करूंक जाय. आनी हो कायदो चालू उरलो सगळ्या भुरग्यांक. आनी ही सुनोत भिणान बांदूं जेन्ना आब्रामाचीं भुरगीं जावन आसात, खंयच्या धर्माचीं आब्रामाचीं भुरगीं, आब्रामाचीं भुरगीं खंयच्या धर्माचीं? आब्रामाक कितले भुरगे जल्मले? 2. कोण? आनी इस्मायल. इस्मायल ही मुस्लीम वर्ल्ड, आख्खो मुस्लीम वर्ल्ड इस्मायलाचो आयलो. आनी जाक ताचे जुदेव आनी आमी 3 पोरजां, जुदेव, क्रिस्तांव आनी मुसलमान. म्हणटो ही सुनोत बंद जाली आमकां क्रिस्तांक आनीक जुद्यांक. पूण मुसलमानाक आजून चलता ही सुनोत भिणून बांद, आजून चलता. तरी सुनोत करूंक जाय आसलें, कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं, आमी देवाचीं, सगळीं आमी देवाचीं. म्हणून जेजूकूय सुनोत केली 8 दिसांतूच. आनीक देव तेंपलांत भेटोवपाची हो मोइजेसाचो कायदो. अस्तोरी जोवन दिलो म्हणटूच मेडी आसताली, देव तेंपलां वचूंक जायनासलें. चेडो जाल्यार 30 दिसांनी, चेडूं जाल्यार 60 दिसांनी. म्हणटूच 30 दिसांनी 30 दीस जाले ते पासत जेजू देव तेंपलांत भेटयता. आनी कितें भेटवणी करूंक जाय आसली. दुर्बोड जाल्यार सांगलां त्या प्रमाणे कोवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हें ताणें भेटयलें भिडांत बांद. आनी हें भेटयलें तेन्ना सिमांव नांवाचो एक मनीस रावतालो, भक्तिवंत आनी प्रमाणीक मनीस हो रावतालो भिणांत बांद. देवान सांगलें, सरवणाराक पडले शिवाय तूं मरचो ना. आनी तेन्ना तीं भितर सरलीं तेन्ना सिमान जेजूक आपणाच्या हातांत घेतलो आनी तेन्ना अडकलो सरवंडार म्हूण. आनी हूंय उतरां ताणें म्हणें, म्हाका सांगलें तशें तें चाकरां आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केली सरवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडायतलो उजवाड, जे पोरजे इस्रायेलाचो प्रताप म्हजेच दोळ्यांनी पडले. आतां म्हज्यान मरूंक जाता. उतरां म्हणटा म्हणजे आतां वसूंक जाता.
आनी हाचे विशीं म्हणत तें ताच्या आवय बापाक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारेन ताच्या आवयक ताका म्हणलें, आयक इस्रायेलान जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां उठूंक तशेंच कोंटाचेर आड वचूंक कुरू कशी द्यान हे बाळकाक नेमला. ह्या वेळार सायबमाय कडून आयलें, हो आयला तो मोरूंक आयला. इतलो तें खबर नासलें तिका. हो म्हजो पूत आयला तो मोरूंक आयला. जायते जाण भूण पडटले आनी जायते जाण वयर सरतले हे मरणा उद्देशी. आनी ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी द्यान ताका बाळकाक नेमला. हे विशीं जायत्यांची गुपीत चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोरसाद तुजो आत्मा आसपास वित्तेली. तेन्ना गोमलें तो मोरूंक आयला. एक दूख सायबमायची सातांतली एक दूख एक तोरसाद कशी जे काळजाक रोमली. दानोदरच्या वेळार आमी गायन घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26. Pedunia soniaci, sogna, Gesù di Gololi, Nace, Gona Plemasro Go, Ane, Osukam Chawatnya, म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता आसलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचेर उतरावरती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका आमी परतून दिता. तर तशेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवंक तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सरकाडे आनी सरता येजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरी उगडावपा जाल्लो मोग तुजो आयज तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा दितान तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव सैमा जे सारको मैमून कोणाकूच दिश्टी पडो नासलो, आतां आमचे मोदें सारको जाल्लो आनी आमचे मोदें तो दिश्टी पडलो. पडलेलो रचना आपणा सवय उबारून नव्या तिका सुपून एकठांवंक सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक ते सुखाच्या राज्यांत पावंक सर्गांतां जेजू आयला देवन. देखून सर्गीचे देवता सांगात आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूडी आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेशपरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुडपूर गोठूया. तुझ्या गुत्सानी पोलोची वटपणा मोरवी, तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापाच्या इच्छा मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक तुका दिनवासता. आनी जेज कुळार शुतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगा ती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्म दिता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जुताय पवित्र आत्म्याचे एकवण बापा सर्व नोंद भयभू तुका सासनांच्या सासनाक उजवाडाची भुरगीं जावपाक आनी आमी एकामेकाचो मोग करपाक हें देणें मागून सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां दांड्याक पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दोयगडे युतां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय सूर आकातांतली वाटाय. सुमेश क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल
आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूं तिका एकोडांत सांबाळ जशी येता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शिलगे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिलगे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिलगे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो जेजू द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटी. हे शेळीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्याक मेळपाचे भितर म्हाका पावना. तुज्या जागाच्या म्हाका आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू माशे आशे मनात हीच मोजी प्रार्थना. जेजू माशे जावचे हांवें दिसान दिसा केन्ना केन्ना काम दिवोन मोगाची म्हज्या मोनाची प्रार्थना. जेजू भाशे आशे हांवें उलयताना वावुरताना. जेजू भाशे आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. काळीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगान देवा खातीर. चिंतना तशी सपनां म्हजीं सदांच सोयऱ्या खातीर. जेजू भाशेन आशें हांवें उलयताना वावुरताना. जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. म्हज्या मोगान जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजी खुशी म्हजी खुशी. तुजी खुशी कोची तुवें. जेजू भाशेन आशें हांवें उलयताना वावुरताना. जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना.
प्रार्थूया. कोणवाड्या बापाच्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला. ताचे बळान आमकां जे मोगान तीर कर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सदांचेच्या जिविता सारकें जावं दी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया H8 पेज नंबर 110 H8.